पोरसाक तुवें स्वताचो उजवाड दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजा मनांत कोचोय. अशें आमकां तुजे पोरचेक खऱ्या बाबार्थान आनीक सारके उच्चारणे एका काळजा मनात शिकवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जे क्रिस्तांव वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जेरोबोआमान आपल्याच मनान चिंतले, आतां राजवटकी दाविदाच्या घोरण्यान परतून येतली. ही पोरसां आदलेच भाशेन येवन भेटूंक सोरेस्पुराच्या मंदिरान जेरुसाल्यान वचत जाल्यार पोरचेचीं काळजां नव्यान आपल्या दोनया रबोमा जुदाच्या राजा वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रबोमाशी परततली. मागीर आपणास भितर नियाळून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरचेक म्हणलें, तुमी जेरुसालेम गेल्यान ती पुरो. इस्रायेला पोले हे तुजे देव. ताणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत आनी पोरसां बेतेल आनी दान पोरयान वचूंक लागली. आनी हेंच ते पोरचेचें पातोक. उंच दोंगराचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवेचे कुळयेंतले न्हंय आसलेल्या चालत्या लोकांतले यादनीक नेमले. त्या भायर जुदाच्या राजान पाळटाली तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याच्या 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेदीचे पावंडे चोडलो. अशें बेतालांतूय केलें आनी आपणे गेल्ल्या पाडकुल्यांक येवन भेटयलो. बेतेलांत उंच दोंगराचेर मंदिरां बांदलोलीं थंय ताणें यादनीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबोआमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक नात, पूण चालत्या लोकांतले उंच दोंगरायलाच्या मंदिरांचे यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावंक कशी दाखयतल्यांक उंच दोंगराच्या मंदिराचे यादनीक कशें तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोबोआमाच्या घोराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घोराणांचें निसंठण जावन प्रितुमेवेले ते नाटक जालें. सुरेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सुरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं म्हणुया. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सुरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली ना. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सुरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. हेरो भाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. घडयलोल्या भांगाराची मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मैमेवंत देवाक सोडून तोंड कातोल्या बैलांची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब. तुज्या पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सुरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्ली वती कोतुत्वां, कामाच्या देसांत नवलां विस्मितां, तांबड्या दर्यांत अजापाचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब. तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सुरेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार सगळीं उबी रावया. Salves por Jesus, salves por
Solvespora, 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 Solvespora. उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Solvespora, 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 Solvespora. Survisbo तुमचे सोवे आसूं Ani तुमच्या आत्म्या आसू Marku pormone शुभोत्तमा mój maduka sumia. जेसू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात, कित्याक पळयात आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडटलीं. तो तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां धादोशी करूंक जातोलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून तांणी ते मोडले आनी वांटूंक शिसा कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासड्योय तांचे कडेन आसल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी धादोशी जालो आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 कोरोण भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून दालमानुता प्रांतांतलो गेलो. सोम्याचे शुभ होमान Wakani tuka Krista. मोगाड भावा भयणीनो, एका गांवांत खंय एक ओस्तोरी जियेताली आनी ओस्तोरी जिवितांत सूख येवं दूख येवं सदांच ती कुशाल रावताली. सदांच जिवितांत येता तें पॉझिटिव्हली ती घेताली आनी त्या गांवचो लोक तिका पळोवन अजाप जातालो. ही ओस्तोरी अशी कशी? वायटूय जाल्यार ती कुशाल आसता, बरें जाल्यार ती कुशाल आसता आनी लोकांक तिचो स्वभाव तांच्या मनांत वचून आसलो. एक दीस खंय अशें घडलें, ही ओस्तोरी एका बाजारांतल्यान चलोन वेताना एका सुण्यान हुंयक तिका चाबली आनी जेन्ना हें सुणें हे ओस्तोरेक चाबता, लोक आपणाच भितर म्हणूंक लागलो, आयज तरी ती कितें वायट उलयतली, आयज तरी त्या सुण्यांक वो ह्या सुण्याच्या ओनराक ती शिराप घालतली. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, पोत्तेंच कितें हे ओस्तोरेच्या तोंडांतल्यान तांकां आयकूंक मेळ्ळें. त्या सुण्याचे शिराप घालचे बदलेक, त्या सुण्याच्या ओनराक शिराप घालचे बदलेक ही ओस्तोरी म्हणूंक लागली, कितले मजबूत दांत न्हय ह्या सुण्याचे. तिच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान अशेंच कितें जाल्लें आमकां दिसता. आमी पळयता जेजू बरोबर आसतल्या लोकांची गरज जेजू वळखता आनी ताका जेवण दिवंक तो सोदता. असल्या वेळार शीस दे सी द लिमिटेशन. तांची लोकीं कितें करूंक जायना तें जेजूचे शीस पळयतात आनी जेजूक हे ते जेजूच्या मुखार दवरतात. पूण जेजू भितर आमी कितें पळयता काय? जेजू करूंक जायना ताचेर आपलें मन दवरचे बदलेक जें कितें करूंक जाता ताचेर आपलें मन जेजू दवरता. Jesus does not see the limitations, but Jesus sees the possibilities.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचें जिवीत अशेंच जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता, आमचे लागीं कितें करूंक जायना आनी केन्ना जावचें ना ताचेर जायते पावटी आमचें लक्ष आमी दवरता. पूण आयज जेजू तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. जेन्ना तुज्या जिवितांत कितेंय तुजे लागीं करूंक जायना अशें तुका दिसता, मोज्यान तुज्या जिवितांत कितें करूंक जाता हाचेर तुजें तूं लक्ष दवर. ऑलवेज सी द पॉसिबिलिटीज दॅट आर दे एट युअर डिस्पोजल. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे भाग्योन सिरील आनी मेथोदियूस हांचे जिवितांत अशेंच कितें घडलें. जेन्ना मिसावाच्या गांवांत ते गेले, एक आडकोड तांकां आसली जेजूक लोकांक शिकोवंक. त्या काळार पवित्र सुवेची भास लातीन जावन आसली आनी लातीन भाशेन त्या गांवच्या लोकांक शिकोवंक तांकां एक आडकूड आसली. देखूनच त्याच काळार ते त्या लोकांचे भाशेन तांकां शिकोवंक ते सुरू करतात. दे सी द पॉसिबिलिटी इन प्रोक्लेमिंग जीजस आनी देखूनच एक नवी स्क्रिप्ट ते सोदून काडटात आनी ह्या लोकांच्या स्क्रिप्टांतल्यान जिका सिरिलियन स्क्रिप्ट म्हणटात हातूंतल्यान ह्या लोकांक ते जेजूक परगडटात. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना आमकांय हीच कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना टू सी द पॉसिबिलिटीज जे आमचे लागीं करूंक जातलें आनी जे आमच्यांनी करूंक शकता ताचेर सदांच आमचें लक्ष दवरूंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. बेटोने वेळार गान गावया C20 काल्वाराचो येवन पेज 36. C20 पेज 36. Calvarazo unut baba Vedicer poro atasata Tu sos mogalbu Tu betuda Taka ek vota Igros mata Mogal baba Doyal nodre Ibetoni Maduntunge Ibetoni Maduntunge Mogal baba Doyal nodre Ibetoni Maduntunge Ibetoni Maduntunge. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदार देव बाप्पाक मानता तसलें सावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा भाग्यवंत सिरील आनीक मेथोदियूस हांच्या उगड्यासाक तुज्या वैभव बापासत आमी हाडल्यान त्या दानाचेर तुजी दयाळ दिसकार. अशें ती प्रिती मोगान तुज्या ताई संतान जाल्ल्या नव्या मनशा कुळाची कुणासो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदविदारा सासणाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तांच्या उतरां वर्ते गोवाक्य उद्देशी तूं तुज्या पवित्र सभेक नव्या बळान सफळ करताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाच्या मोगाची कोरी कुणां दिताय. अशें तुज्या सोडवणेचो गूट सोपून जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां उर्बेन भरताय आनीक तांचे दयाळ विणवणेन थांबोवन आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सर्व देवदूतां आनी सांता भक्तां संगाती आमी तुका वखाणटा आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर देव
स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुझ्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करगत कोस मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्याशी सांग दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात की म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पशी तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्याशी सांग दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पदकाचे बक्षर मिरच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्या साक करात भावार्थाचो गूट सोम्या तुजें मरण आमी समोरपता आनी तूं परत येयसर तुजें पुनर्जीवनपण परगट्टा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनीक पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सर्वांची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवो आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरवश्या उतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर अशें काकृतीन अंतरलेल्या सोमेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतां कुवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यव जुजे तिचो पोती भाग्यव धर्म दिता भाग्यव जुसेबास सामुंगेल सान फ्रांसीस शावेल आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक देवाचे इश्ट जाले भाग्यवंत मनीस देवाचे स्वताचे परगटणार ते मोहिमेवंत जाले म्हाजे पयलीं मानो दर एका संताच्या जिवितांत जर नदर मारली जाल्यार ताणें पयलें आपल्या लागीं कितें करूंक जाता तें करूंक जायना तें न्हय पूण आपल्या लागीं कितें करूंक जाता आनी कशे तरेन देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक जाता आमच्या जिवितांत म्हजे पयलीं मानो जाय तें करूंक जाता पूण एके फावटी जें आमच्या लागीं कितें करूंक जायना ताचेर आमचें लक्ष वता दुसऱ्यांच्या जिवितांत ताचे लागीं तें करूंक जायना ताचेर लक्ष वता तर आमच्या लागीं कितें करूंक जाता तें आमी करुया आनी ते भाशेन जेजूचे परगटणार जावं दर दिसाक जेजूक आमी गोवाय दिवं भाग्यवंतपणी वाडूंक त्या जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताण्य पडूं नाका व वायटांतले आमकां निवड सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार त्या कोऱ्या जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पयस सुबेच्या बाबाटाचे दिसकार आमचे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं काय एकवटान सांबाळ तुजी येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासनात सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दिया पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवं पुण्याक तोरमात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पेज 60 D23 पेज 60 지위다시 우도가 비영디우시 다네ля루 지위다소 우도하 가운디우시 부게ля루 지위다시 우도가 비영디우시 다네ля루 지위다소 우도하 강디우시 부게ля루 암소모 다네라 두카비우 아셰다 암소모 부게라 두카카우 가운데다 암소모 다네라 두카비우 아셰다 암소모 부게라 두카카우 가운데다
प्रार्थूया. हॅलो. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, सो राष्ट्राचे बापा, तूं आमकां एका उंडयान आनी एका आत्म्यांत वांटो दिवन सासणाच्या जेवणाचे दायची कोत्ताय. भाग्यवंत सिरिलाच्या आनीक मेथोदेसाच्या परबे दिसा तुज्या भुरग्यांचो जोमो एकाच भावार्थान ती रासण सांबाळून स्वताचें आनी शांतीचें राज बांदून हाडूंक एकवटूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेल सामिगेल माबुडकार दिसा कुंकाराक देवसराच्या कोडेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवन म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या घोरा देवाचे पदवेन सोयतानाक सगल्या कोटात मेळ हेमकोटान लोचून घाल. त्याच्या नाश करून अख्ख्या संवसाराक सोडपतात. आमेन. शेवटाक गायन गावया F15 मोजो पाटलाव करूंक पेज 92. F15 पेज 92. Suba